नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकारान मंगळारा नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतली। खाते खंय नुस्तेमाऱ्यांक वर्साक सुमार 22 कोटींची सबसिडी वेगवेगळ्या गजालीं खातीर दिता। फाटल्या 5 वर्सांत वट्ट 108 कोटी सरकारान सबसिडीचेर घाल्यात, मात गोंयकारांक केन्नाच नुस्तें सवाय मेळूं ना। रिव्ह्यू मिटींग मागयल्ली आनी ताजेर म्हाका अशें दिसून आयलें की गेल्या 5 वर्सांक आमी 108 कोटी सबसिडी जी दिल्या ती डिझल आनी केरोसिनाचेर, पेट्रोलाचेर आनी इतर थोडीशी इतकी सबसिडी दिवन जर मार्केटान मुबलक प्रमाणान जर नुस्तें मेळना, तें नुस्तें भायर एक्सपोर्ट केलें वयता। आतां हें नुस्तें भायर एक्सपोर्ट केल्या नंतर आमी गोंयकारांक जे आमचे गोंयकार भाव आसात, जेंची कुटुंबां आसात, जर हें नुस्तें तांकां बऱ्या प्रमाणान मेळना जाल्यार इतकी सबसिडी दिवन कांय फायदो ना अशें म्हाका दिसता। गोंयकारांक जाय तितलें आनी सवाय नुस्तें मेळना जाल्यार नुस्तेमाऱ्यांक सबसिडी कित्याक दिवप? मंत्री पालयेकार सबसिडी फिशरीज कॉर्पोरेशनाक डायवर्ट करून लोकांक सवाय नुस्तें दिवपाचो प्लान करता। प्रचाराच्या दरम्यान हांवें कितें म्हणिल्लें की आमी सबसिडायज फीश गोंयकारांक दिवपाची आमची योजना आसा। आतां हें सबसिडायज नुस्तें जर गोंयकारांक दितले जाल्यार ताका लागून आमी एक महामंडळ, नुस्त्याचें महामंडळ करपाची आज गरज आसा। जशें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा त्याच धर्तीचेर आमी मच्छीमारी कॉर्पोरेशन करपाची योजना आंखलेली आसा आनी तें सादारण 9 ते 12 म्हयन्यान तयार जातलें आनी ताच्या आधारे आमी गोंयकारांक सबसिडायज नुस्तें कशें दितले हेचेर चर्चा करून, हेचेर विचार करून हांव मुख्यमंत्र्यां कडेन उलयल्लो आसा। हेचे बद्दल म्हजे लिडर जे आसा विजय सरदेसाय तेवूय हे बाबतीन ठाम आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।